गोयच्या मुर्तीकारांगिरां खातीर 2008 मातयेची मूर्ती येवजणे खाला अनुदान दिवपाक सुरू केल्ले। हे येवजणे खाला मुर्तीकारांक एका मुर्ती फाटल्यान 100 रुपया अनुदान मेळटाले। मात आता हे अनुदान वाडून 200 रुपया केल्ल्याची माहिती गोवा हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्देग उदरगत महामंडळाचो व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडेन दिली। तशेंच ह्या वर्सा गोंयांत पीओपीच्या मूर्ती आयल्यो जाल्यार खर कारवाय करतले अशें ताणें सांगलें। गोवा हस्तकला ग्रामीण आणि लघु उद्देग उदरगत महामंडळान 2008 गोयच्या मूर्ती कारागिरां खातीर मातयेची मूर्ती येवजणे खाला अनुदान दिवपाक सुरू केले। ह्या येवजणे खाला मूर्तीकारांक एका मूर्ती फाटल्यान 100 रुपया अनुदान मेळटाले। वाडटी म्हारगाय तशेंच मूर्तीकारांच्या मागणेक लागून हे अनुदान वाडोवन 200 रुपया केला। तशेंच माती मिक्स करपा खातीर 60 मशिनाय मूर्तीकारांक दिल्ल्याचे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडे हांणी सांगले। 2024 दिवचल तालुक्यातल्या 97 मूर्तीकारांनी हे येवजणेचो लाभ घेतलो, जाल्यार वास्कोच्या फकत 4 मूर्तीकारांनी हे येवजणेचो लाभ घेतला। 12 तालुक्यात सगळ्यांत चड अनुदान घेवपी दिवचल तालुको थारला। बेसिकली जर तुम्ही पळयशात न्ही गोवा आयडल स्कीम जी मेकिंग आयडल आशिल्ली पळय स्कीम ती 2008 चालू आसा आनी इनिशियली जेन्ना तुम्ही पळयशात इनिशियली खुबशीं रेजिस्ट्रेशन जाल्लीं आणि आर्टिजन जे आशिल्ले जे मातयेचे गणपती करताले खूब आशिल्ले। काळांतरान जे तांचे कोणाचे बापूय किंवा आजो जे तेंचे ट्रेडिशन जे आशिल्लें ते कांय वेळ फुडें कंटिन्यू जाल्लें ना कारणान आनी आतां ते लोक ती करिनात। म्हाका हें दिसून आयलां की जर फोंड्या पळयशात जाल्यार आनी खंय म्हापशा म्हणात खुबशे लोक पयलीं करताले ते कितें जालें हळू हळू ते आतां क्लेम घालपाक येनात। आयडल स्किमी अंडर ते क्लेम घालचो पडटा। एकाद वेळ तांच्यांनी करप बंद केलां अशें म्हणूं येता आमच्यान किंवा ते क्लेम करिनात ते आमकां व्हेरीफाय करचें पडटलें। तुमी जे म्हणटात 200 लोक करताले पयलीं आनी आतां फक्त जर 50 लोक करतात जाल्यार 150 लोकांचे कितें हो आमकां एकाद वेळ कितें मॅटर ऑफ रिसर्च अशें म्हणूं येता की 150 लोक पयलीं जे एकाद वेळ रजिस्टर आशिल्ले करपाक ते आतां कित्याक करनात किंवा तेणें करपाचें बंद केलें किंवा ते डायरेक्टली आवटरायट परचेज करून हाडटात आनी विकतात हें पळोवचें पडटलें। पण ज्यांनी आतां आमी जे वर्स दिल्या पळय हे तरी लोक आमी तांकां पळयतात ते लोक वार्षिक हे लोक अप्लाय करतात आनी तांकां कितें मेळटा सबसिडी मेळटा। हेर ताका कशें आसा आतां बापूय बरो आर्टिस्ट आशिल्लो चल्यान जर ते फुडें व्हेलें जाल्यार फुडें वचलें नाल्यार जावचें ना। सो आमी एक तेवूय कंडिशन क्रायटेरिया घेवची पडटली की एक आर्टिस्ट जाल्या नंतर ताची फॅमिली फुडें व्हरता काय ना, सगळी फॅमिलीने जाता अशें ना। दर एकल्यान आपल्या घरात मातयेचो गणपती हाडपाक जाय ही प्रत्येकाची जबाबदारी आसा। पीओपीच्या मुर्त्यांचो वापर चडसो शारांनी जाता, देखून तांच्यांनी मातयेच्यो मुर्त्यो वापरच्यो अशें आवाहन गावडेन केलें। पीओपीच्यो मुर्ती दिसून आयल्यो जाल्यार खर कारवाय करतले। पीओपीच्यो मुर्ती गोंयांत येवच्यो न्हय हे खातीर गोंय महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर तपासणी करतले। तशेंच हे विशीं गोंय प्रदूषण महामंडळाक पत्र बरयतले अशें अजय गावडे हांणी सांगलें। सो ह्या वर्सा जितलें जाता तितलें आमी पीओपीचे बंद करपाचो आमचो यत्न आसतलो। म्हळ्यार मार्केटान कितें तरी अवेलेबल आसा तें म्हज्या घरान हाडप काय ना हाडप जेन्ना हांव थरयतलो की हांव ती पीओपीचे हाडचो ना तो फुडें मार्केटान फुडले वर्सा येवचो ना। सो म्हाका दिसता ही फक्त जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फक्त बेजिकली दीस मुर्त्यो ज्यो येवपाक लागतात गोंयांत त्यो मार्च एप्रील मे म्हयन्यानूच सुरू जातात। सो ते वेळारूच तो म्हाका दिसता क्रॉस बॉर्डर चेकिंग जेन्ना येता तो चेक करून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या वेळार नक्कीच हांव तुमच्या जशें म्हटलें तशें आर्टिजांनी सांगलां की हांव स्पेसिफिकली लेटर बरयता इन एडवान्स आनी जॉयंट टीम जाल्यार कॉन्स्टिट्यूट करूं येता। तांकां जर आमचे कडल्यान कांय सहकार्य जाय एज अ हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट किंवा कॉर्पोरेशन इवन आर्टिजन्स आर रेडी टू हेल्प खंय आसा त्यो मुर्त्यो सांग जाल्यार दे कॅन वेरी वेल टेक ऑफकोर्स। आनी कोणी आमच्या नजरेन सुद्दां हाडून दिलें की बाबा खंयच्या आर्टिजनान किंवा खंयच्या लोकल ग्रुपान की हांगा पीओपीचे मुर्ती हाडून दवरल्यात आय विल इमिजिएटली रिक्वेस्ट pollution control board and environment department to go visit, inspect and take necessary action under the law. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर।